प्रेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताजे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिजें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारियेक तुजी पोतीन खोशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्व आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पुरजेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एकांकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका एमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आज आमी नोवेनांच्या 5व्या दिसाक आसा आनीक ह्या 5व्या नोवेनांक आमी हो सोबीत विशय विचून काडला जेजूक अणभवुया स्विकारतलें काळीज आपणावुया ह्या विशयाचेर लक्ष भोंवडायतना आनी आयची दोनूय वाचपां नियाळ करतना म्हजें मन गेलें भाग्योंत मोनिकाच्या जिविताचेर भाग्योंत मोनिका एक क्रिस्ती ओस्तरी ओ क्रिस्ती दादल्या लागीं लग्न जाल्ली देवान तांच्या एकवटाक दोग भुरगीं दिल्लीं व्हडलो पूत तिजो आगुस्तीन आनी दुसरो धाकटो पूत हे दोग पूत देवान तिका दिल्ले जेन्ना बापूय ओ क्रिस्ती आनी आवय क्रिस्ती आवय सदांच हे भुरगे वाडटा तांकां देवाचो मोग तांच्या काळजान घालूंक देवाचो अणभव घेवंक तांकां शिकोवंक जायतो त्रास घेताली पूण दोगूय भुरगे अदी करून व्हडलो आगुस्तीन वाडटा वाट विसरलो आनी रस्त्या भायर पावलो पूण एक दीस अशें घडलें मांयच्या सांगण्या वरवीं आनी मायन दिंबयेर पडून देवाक मागणें केल्लें त्या मागण्या वरवीं आगुस्तीन बीस पांब्रोजाच्या तोंडांतल्यान उचाललेल्या उतरां वरवीं कोवेरतेर जालो आगुस्तिन्यान बातिज्म घेतलो उपरांत तो सेमिनारीन भितर सरलो आनी त्या उपरांत तो पाद्री जातलो पूण तो पाद्री जावचे आदीं जेन्ना ताणें आपले आवयक भेट दिली भाग्योन मोनिका जी 30 वर्सां दिंबयेर पडून देव अणभवान वाडून देवाक उलो मात्ताली आनी देवाचें जिवीत आपल्या काळजांत स्विकारताली ती आगुस्तिन्यांक अशें म्हणटा पुता म्हज्या आतां तूं सेमिनारीन भितर सरलाय आनी आनीक थोड्या दिसांनी तूं पाद्रीपणाक वेंग मागतलोय तूं पाद्री जाल्या उपरांत ह्या आल्ताराचे पावंडे तूं चोडटलोय तेन्ना आनी ह्या आल्ताराचेर तूं जेजूक तुज्या हातान घेतलोय तेन्ना हे तुजे पातकी आवयचो उगडास कर तिणें पुताक म्हणलें बाबा ह्या आल्ताराचे पावंडे तूं चोडटलोय तेन्ना आनी तुज्या हातान तूं जेजूक दोत्तलोय तेन्ना हे तुजे पातकी आवयचो उगडास कर 30 वर्सां जेजू कोण तो ओळखूंक प्रयत्न केल्या उपरांत जेजूची शक्ती आनी बळ आपल्या जिवितांत दिंबयेर पडून मागण्यांतल्यान मागल्या उपरांत
आणि जेजूच्या काळजांतली व्हांवतेली कृपा आपणे स्विकारून आपल्या भुरग्यांक स्विकारूंक शिकयल्या उपरांत यावूय पातकी आसली गाय दुबाव विरेत ना. पूण तरी आसतना कांय बरी काल्तिकायेन बोललेली उतरां तिजी, बाबा जेजूक तूं आतां दोत्तलोय तेन्ना हे तुजे पातकी मायचो उगडास कर. बाबा भयणो, आमचें क्रिस्ती जिवीत मोनिका सारकें जावंक जाय. आनी हेंच आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता. जेजूक अणभवुया, स्विकारलोलें काळीज आपणावुया. जेजूचो अणभव आमकां खंय मेळटलो आनी मोनिकाक तो खंय मेळ्ळो. जेजूचो अणभव मोनिकाक पयलो मेळ्ळो पवित्र पुस्तकांत, दुसरो मेळ्ळो सांतिस्मा मुखार, तिसरो मेळ्ळो मिसाचे बेठेंत. ही 3 मुख्य हातयारां मोनिकान आपल्या जिवितांत 30 वर्सां दिंबयेर पडून वापुरली. आगुस्तिन्याचें, आपल्या गोरकाराचें आनी आपल्या ल्हान पुताचें जिवीत नवसरणेच्या पांवड्यार घालूंक. इतलें की ती आपूण भाग्योन जाली, तिणें आगुस्तिन्यांक भाग्योन केलो आनी दुबाव विरेत तिजो गोरकार आनी पुतूय आयज देवाच्या गोपांत आसतले. कित्याक हे मागणें 30 वर्सां दिंबयेर पडून सांतिस्मा मुखार जावं, मिसाचे बेटेन जावं, ओ तें पवित्र पुस्तक वाचून जावं, मोनिकान आपल्या सगळ्या जिवितांत केलें. आनी हे दिशेन कृपा देवाच्या जेजूच्या काळजांतली व्हांवतेली मोनिकान न्हंयच चाखली, अणभवली. पूण मोनिका आपूण गिरेस्त जाता तितली तीच कृपा आपल्या दोगांय पुतांक आनी गोरकाराक दिवंक वावुरली. बाबा भयणो, जेजू ह्या संवसारांत जियोवन आपलें पयण सोंपोवन स्वर्गार गेल्या उपरांत ताणें 2च देवोसांवां मागल्यांत. पयलें देवोसांव ताणें आपल्या काळजाचें देवोसांव मागलां. आमी दर एकेकल्यान आपलें काळीज स्विकारचें, आपल्या काळजाचो मोग करचो आनी म्हज्या काळजांतले गूण तुमच्या जिवितांत आसचे, हें देवोसांव ताणें मागलां. आनी दुसरें देवोसांव जेजून मागलां पळय तें आपल्या बापाचे काकलुतीचें देवोसांव. तें पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो हाणें परगटलां आनीक पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक तें घातलां. पूण आयज म्हाका आमच्या नियाळाक पयलें गरजेचें जेजूच्या काळजाचें देवोसांव. ह्या देवोसांवांत जेजू 12 बासावण्यो कोत्ता, 12 बासावण्यो. तातूंतली 9वी बासावणी आयज हांव घेतां आनी कशी ती आमच्या जिवितांत आमच्यांनी मोनिका भाशेन वेव्हारांत घालूंक जाता ती नियाळूंक प्रयत्न करता. बाबा भयणो, 9वी बासावणी अशी आसा. ज्या गोराब्यांत म्हज्या पवित्र काळजाचें चित्र ओ मुर्ती वयर उबारतल्यात, तें गोर म्हज्या पवित्र काळजाक भेटयतल्यात, त्या गोराचेर हांव म्हजी सर्गींची कृपा आनी सर्गींची बेसांवां ओतयतलो. आमच्या आदल्या सगळ्या घरांनी आमी भितर सरत जाल्यार क्रॉसांव जेजूचें पायनेल उजव्याक आनी क्रॉसांव मारयेचें पायनेल दाव्याक आमकां दिसती पडटा. उजव्याक क्रॉसांव जेजू, दाव्याक क्रॉसांव मारिया. ही 2 पायनेलां आमकां दिसती पडटात. आनी आख्खो गोराबो तांकां दोगांयकूय भेटयलोलो आमी पळयता. आख्खो गोराबो जेजूच्या काळजाक भेटयला आनी मारयेच्या निश्कळम काळजाक भेटयला. कितें करूंक गाय? ओ गोराबो जेजूच्या काळजांतली व्हांवता ती जोर घेवन गिरेस्त जावचो, सगळ्या वायटा विघ्नांतलो निवारचो आनी सदांच जेजूच्या देवोसांवान गिरेस्त जावचो. हें करूंक आदली आमची सगळीं आसात पळय तीं ही 2 पायनेलां वयर उबारतालीं. आनी ही 9वी बासावणी जेजूची आमकां हेंच म्हणटा. ज्या गोराब्यांत म्हजें काळजाचें चित्र ओ मुर्ती वयर उबारतल्यात आनी ताका मान दितल्यात, त्या गोराब्याचेर हांव म्हजी पोट बेसांवां आनी कृपा ओतयतलो. आतां आयचो विशय आमकां तेंच सांगता. जेजूक अणभवुया, स्विकारतलें काळीज आपणावुया. म्हणजे आमच्या काळजांत
जेजूचो अणभव घेतल्या उपरांत जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करुया. हें जेजूचें जिवीत आमी आमच्या काळजांत स्विकारुया. जेन्ना जेजूचो अणभव घेवन जेजूचें जिवीत आमी आमच्या काळजांत स्विकारतले तेन्ना मोनिका भाशेन, आगुस्तिन्या भाशेन आनी मोनिकाच्या आख्या गोराब्या भाशेन आमी भाग्योनपण जोडूंक पावतले. पूण हें आमी कशें करतले? बाबा भयणो, आयज थोड्या मुद्द्यांचेर आमचें लक्ष घालुया. पयलो मुद्दो जावन आसा मागणें. एक मुख्य हातयार जे मोनिकान आपल्या जिवितांत वापरलें. हें मागणें म्हाका कितें करता? देवाची खोशी ओळखून घेवंक आदार दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत जॉबाच्या पुस्तकांत आमी आयकलां पळय त्या प्रमाणे जॉब म्हणटा, सर्वेस्परा देवा, म्हज्या नेणारपणान आनी म्हजे असोकतायेन कितलें उलयलो हांव तुजेर. म्हाका तर इल्लीशी जाणवाय आसली जाल्यार हांव हें उलोवंक पावचो नासलो. येदें व्हडलें वायट सायबा हांवें तुजे नदरे मुखार केलां. तुका स्विकारचे सुवातेर, तुका अणभवचे सुवातेर, तुका आपणावचे सुवातेर हांव म्हज्या आपलेपणान बोल्लो. आनी देखून सर्वेस्परा देवा, म्हजें पातक रडटा. सर्वेस्परा देवा, म्हज्या पातकाची ओळख घेता. आनी म्हज्या पातकाची ओळख घेवन तुका अणभवंक, तूं कोण तो समजून घेवंक आनी तुका म्हज्या काळजान स्विकारूंक हांव म्हजो प्रयत्न करतां. हें म्हणटा हाचें पयलें वाचप जॉबाचें पुस्तक. हें घडलें जेन्ना जॉबान आपणाक मागण्यांतल्यान देवाच्या मोऱ्यान घालो पळय तेन्ना. त्या आदीं आमी पळयता जाल्यार जोब शिरापता, वायट मागता, वायट आवंडेता, वायट उलयता, जायतें करता त्या आदीं. पूण ज्या वेळार ताणें आपणाकूच देवा मोऱ्यान मागण्यांतल्यान घातलो तेन्ना तो देवाचो अणभव घेवंक पावलो. तेन्ना ताणें देवाक स्विकारलो, आपली असोकताय मानून घेतली आनी देव जिवितान भितर सरूंक ताका सोंपें जालें. हें सांगता आमकां आयचें पयलें वाचप. तशेंच आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास कोत्ता मातेवाचो शुभ वर्तमान. भाग्योन जुजे दुबावलो सायबीण मांयक. भियेलो तिका पळोवन, कित्याक ती आजून मांयगेर आसा आनी गरबेस जाल्या. आनी असले परिस्थितीन हांव कशी घेतलो तिका हो विचार जुजेच्या मनांत. पूण जेन्ना मागण्यांतल्यान ताणें आपणाकूच देवा मोऱ्यान घातलो तेन्ना देवाचो बोडवो जुजेक भेटलो आनी म्हणलें, जुजे, तूं चिंताय तें देवाच्या मना प्रमाणे न्हय. कितें घडलां तें देवाचे सक्तेन घडलां. ती गरबेस जाल्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन. ती जल्म दितलो तो देवाचो पूत, भोव पवित्रित्वेचो दुसरो जोण. आनी ताका जुजे तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तोच तो इजायास प्रवादी उलयता तो आमचे मोदें देव, एमानुएल, आमचे मोदें देव. ज्या वेळार जुजेन हें अणभवलें, जुजेक तें समजलें, ओ समजून घेवंक जुजेन प्रयत्न केलो, तुवें जुजेन म्हणलें, जावं तुजी खोशी सायबा म्हजे सवें. म्हणटोच बाबा भयणो, मागण्यांतल्यान आमी आमच्या जिवितांत देवाची खोशी अणभवता. आनी जेन्ना ही देवाची खोशी आमी आमच्या जिवितांत अणभवता तेन्ना दुसरो मुद्दो, आमी देवाक मान दिवंक पावता. वी ऑफर रेवरन्स, देवाची भिरांत आमी दोत्ता, ताका आमी मान दिवंक पावता. भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन 3व्या वेसवरान 16वे वडींत. भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन 3ऱ्या वेसवरान 16वे वडींत अशें म्हणटा, हांव म्हजी 14 ते 16, पूण केरीत भाशेन हांगासर तो म्हणटा, हांव म्हजी दिंबी मोडटा देवा बापाक, जाच्या हातांतली सगली फामील येता. म्हणटोच बाबा भयणो, हांव म्हजी दिंबी मोडटा देवा बापाक. म्हणजे कितें? हांव देवाक रूप पळोवंक सोदतां. तो देव जाच्या हातांतली सगली फामील आयल्या. हे देवाचें रूप हांव पळोवंक सोदतां, त्या देवाचें रूप हांव परगटूंक सोदतां. हो देव अणभव. म्हणटोच मागण्यांतल्यान
ओ देव अणभव घेतल्या उपरांत भाग्योन पावलू या देवाची परगटणी करूंक पावता, त्या देवाक आपल्या काळजान स्विकारूंक पावता. हें भाग्योन पावलू आमकां स्पश्ट करता हे चिटींत, एफेसकारांक बरयल्ले चिटींत. तिसरे सुवातेर जेन्ना आमी मागण्यांची मनशां जाता पळय तेन्ना आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमी ओळखूंक पावता. आमी तर खरेंच मागण्यांत जियेता जाल्यार आमी देवाक लागीं सोदता, आनी देवाक लागीं सोदता पळय तेन्ना ताजी भुरगीं कशीं आमी जियोंक शकता ओ जियोंक पावता. हें मोनिकान केलें, हें आगुस्तिन्यान केलें, हें जॉबाक घडलें, तेंच भाग्योन पावलून केलें, तेंच आयज आमी दर एकल्यान करूंक जाय. हो देवाचो अणभव घेवंक जाय आनी ताका आमच्या काळजांत स्विकारून, काळजांत सांबाळून आमी जियोंक जाय. तें करूंक जेजूच्या काळजांतली व्हांवतेली कृपा आमच्या गोराब्यांचेर देवंक जाय. जेजू देखून हें क्रॉसांव जेजूचें देवसांव, जेजूच्या काळजाचें देवसांव आमच्या गोराब्यांनी जिवें आसूंक जाय. ह्या देवसांवांतल्यान, ह्या मागण्यांतल्यान ही कृपा आमी अणभवूंक पावतल्या. दुसरो मुद्दो जावन आसा बाबा भयणू, पयलो मुद्दो मागणी. दुसरो मुद्दो जावन आसा आमकांच पवित्र आत्म्याच्या हातान घालप. आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडटात त्यो आमकां समजनात. सुरवातेच्या उतरांनी तुमी आयज आयकलां, कोश त्रास आमी सोंसता, पिडा रोग आमकां मेळटा, जायत्यो आगोडायो आमच्या जिवितांत येतात. पूण जेन्ना आमी ह्या कोश्टां, त्रासां, आगोडायां, पिडे मदें देवाक अणभवता तेन्ना, देवाक वळखतात तेन्ना आमी गिरेस्त जावंक पावता. ह्या देव अणभवान वाडटा. कशीं आमी देवाक ओळखूंक पावतल्या? ताच्या आत्म्यान आमकां ही ओळख दिवंक जाय. आनी जेन्ना देवाचो आत्मो आमकां ही ओळख दिता तेन्ना ते ओळखीन वाडूंक आमकां सोंपें जाता. देखून दुसरो मुद्दो आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आयज देवाचें काळीज, जेजूचें काळीज स्विकारूंक गरजेचें आत्म्यांक आमच्या जिवितांत वावरूंक दिवंक जाय. मोनिकान हें केलें आपल्या जिवितांत. सगळे वेळार, सगळे सुवातेर आत्म्यांक आपल्या जिवितांत वाडूंक दिलो, वावरूंक दिलो आनी देखून आत्म्यान तिजें जिवीत चलयलें. तिसरे सुवातेर बाबा भयणू आमी बावार्थाची मनशां जावंक जाय. मोनिका तर 30 वर्सां दिंबयेर रावली जाल्यार एकूच कारण, तिका बावार्थ आसलो. आयज ना फाल्यां देव म्हज्या पुतांक आनी म्हज्या गोरकाराक सुटयतलो. आयज ना फाल्यां देव म्हज्या पुतांक आनी म्हज्या गोरकाराक देव अणभवान बोत्तलो. आनी आयज ना फाल्यां देव तांच्या काळजांत ते स्विकारूंक पावतले. देवाक तांच्या काळजांत ते स्विकारूंक पावतले. ह्या बावार्थान मोनिका 30 वर्सां दिंबयेर रावली. 30 वर्सां सांतिस्मा मुखार पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे बेटेन वांटो घेवन मोनिकान हो अणभव आपणायलोलो, आपल्या भुरग्यांक पावयलो. बावार्थाची मनीस. चवथे सुवातेर बाबा भयणू देवाचें बोगसणें आनी पेल्याचें बोगसणें. जेजूचें काळीज तर आमी आमचे भितर स्विकारतल्या जाल्यार जेजूचें काळीज पयली ओस्त आमकां शिकयता पळय तें बोगसण्याची देख. बापा बोगोस तांकां कित्याक ते नकत ते कितें करतात पळय तें. देव अणभव तूं घेवंक सोदताय, जेजूचें काळीज तूं स्विकारूंक सोदताय, तुज्या काळजांत जेजूक तूं भितर काडूंक सोदताय, बोगसण्याचो मनीस जा. माग तुज्या पातकांचें बोगसणें देवा लागीं. दी तुजेर चुकलेल्या तुज्या भावां भयणांक बोगसणें. जेन्ना हें तूं कोत्तलोय जेजूचें काळीज स्विकारूंक तुका सोंपें जातलें. चवथे 5वे सुवातेर भावां भयणू एक्सेप्टींग हीज लव, द वे ही लिव्ड, द वे ही लेड अस. जे भाशेन जेजून मोग केलो, जे भाशेन जेजू जियेलो आनी जी वाट जेजून दाखयली ती आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत दवरूंक जाय. जेजू सारकेलें मोगाचें जिवीत, जेजू चल्लो ती वाट, जेजू जियेलो तें जिवीत.
हें जिवीत आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आपणायत जाल्यार ताज्या काळजांतली कृपा आमच्या जिवितांत व्हांवतली आनी आमकां गिरेस्त कोत्तली. आतां कसली गिरेस्तकाय ती हें पळोवया आनी आमचो नियाळ सोंपोवया. जेजूची गिरेस्तकाय सात भाशेची जेजूची गिरेस्तकाय. पयली, शांती भोगूंक दिता तसली गिरेस्तकाय. जाचे भितर जेजूचो अणभव आसा, जाणें जेजूचें काळीज स्विकारलां, ताका शांती आसा. मोनिका शांत आसली. आगुस्तीन बाबार्ताक वेंग मारल्या उपरांत शांतीतायेन जियेलो. व्हडली गिरेस्तकाय पवित्र सभेक धरून गेलो. म्हणटच पयलो गूण जेजूचें काळीज स्विकारता त्या मनशाक फावो जाता शांतीताय. पीस ऑफ मायंड, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ बॉडी. योर body is at rest, at peace, mind and heart is at peace. देव शांती दिता. दुसरे स्वातेर बाबा भयणो, टू फील स्ट्रॉंग. देव तुका गोट कोत्ता. तुजे भितर देवाचें बोड वाडटा. मोनिका भितर इतलें देवाचें बोड वाडलें. 30 वर्सां दिंबयेर रावप सोंपें न्हय. दिंब्यो जोरोन गेल्यो, दिंब्यो दुखल्यो, पूण तरी मोनिका बोडान बोल्ली आनी ह्या बोडान गेली फुडें. जेजू, एकूच मागता हांव, तुजो अणभव म्हज्या दोगूय पुतांक आनी गोरकाराक दी आनी तुजें काळीज स्विकारूंक तांकां शिकय. आनी हें फावो जालें मोनिकाक. म्हणटच बाबा भयणो, ती गोट जाली, तांकां गोट केले. दुसरो गूण देव अणभवाचो, जेजूचें काळीज स्विकारपाचो जावन आसा टू बी स्ट्रॉंग. गोठायेन बोल्लोलो मनीस कोणाच्यान तुका आलोवंक जायना. यू आर स्ट्रॉंग. तिसरो गूण, यू फील रिन्यूड. तूं नवो जालाय म्हूण तुका संतोश भोगता. यू फील रिन्यूड. तूं नवो जालाय. पोदनें तें सोगलें गेलें, कित्याक हांव बोक्षितलो मनीस, हांवें बोगसणें मागलां तसलो मनीस, हांव शांतीचो मनीस, हांव नवो जाल्लो मनीस. चवथे स्वातेर, यू फायंड द ट्रूथ. सोत कितें तें तुका समजलां, सोत कितें तें तूं ओळखूंक पावला आनी हें सोत तूं जियेताय. सोत म्हणजे देव सोत. देवा भायर दुसरें सोत ना, देव सोत. आनी ह्या सोतान हांव जियेतां जाल्यार ह्या देवाच्या पुताच्या काळजांतलो अणभव हांव घेतां जाल्यार स्वताक हांव गोवाय दिवंक पावतां. पांचवे स्वातेर बाबा भयणो, यू आर रेस्क्यूड फ्रॉम पेन. कितली तुजे कुडीक गाये पडले जाल्यार, दूख पडलें जाल्यार ह्या दुखांतलो तो तुका सुटयता. हें दूख तुजें तो लोव कोत्ता. हें दूख तुजें तो काडटा. मोनिकाचें काडलें पळय तशें. यू एक्सपिरियन्स रियल लव एंड हॅपिनस. सो हें सोत तूं खरो मोग आनी खरी कुशालकाय अणभवंक पावता. आनी सातवें सोत, यू फील फियरलेस. भिरांत ना तुका. कित्याक जेजूचें काळीज तुवें स्विकारलां. हें जेजूचें काळीज तुजे भितर रात चलयता. रात चलयता तो तूं न्हय, पूण जेजूचें काळीज आनी ताज्या काळजांतली व्हांवतेली कृपा तुजे भितर रात चलयता. हो अणभव मोनिकाक मेवलो. तोच अणभव मोनिकान आगुस्तिन्यांक आनी आपल्या पुताक आनी घोवाक दिलो. त्या अणभवान चोगांय गिरेस्त जालीं. तातूंतलीं दोगां पवित्र सभेन भाग्यवंतां म्हूण परगटलीं. हो अणभव घेतल्या उपरांत जेजूच्या काळजांतली गिरेस्तकाय तांणी स्विकारली. आनी जेजूच्या काळजांतली गिरेस्तकाय स्विकारून आयज ती जेजूची गिरेस्तकाय वांटपी जाली. बाबा भयणो, आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना सासवंत आदाराची माय, आमची सायबीण माय, पेरपेत सुकोर सायबीण म्हूण आमी तिका उलो मागतांव, नाजाल्यार सासवंत आदाराची माय म्हूण आमी तिका उलो मागतांव. आमच्या सगळ्या गरजांनी पावतली आवय. एक एक गरजेक जबाब दितली आवय. ही आवय इतलेंच म्हणटा, तो सांगता तें करात. आनी तो कितें सांगता गाय,
म्हजें चित्र तुमच्या गोराब्यांत वयर उबारात. तुम्ही मागण्यांची, बोगसोण्यांची, पवित्र आत्म्यांक स्विकारतेलीं मनशां जायात. बावाट तुमच्या जिवितान तुम्ही जियेयात. हीच ती म्हज्या काळजांतली कृपा. ही कृपा हांव तुमचेर उपोट ओतयतलों आनी तुमकां शांतीन बदतलो, गोठ कोत्तलो. नवी मनशां तुमी जावंक पावतल्यात. सोत तुमी शिकतल्यात. पिडेंतलीं शिडेंतलीं तुमी मेकळीं जातल्यात. मोगान कुशालकायेन तुमी वाडटल्यात. आनीक भिरांत तुमची पयस जातली. असलें देणे सायबीण मांयचे मजतीन जेजून आपल्या काळजांतली कृपा आमचेर ओतोवन आमकां सगल्यांक ताका सोदतेल्यांक, ताजो अणभव घेतल्यांक आनी ताजें काळीज स्विकारतेल्यांक फावो करूं म्हूण आयच्या ह्या 5व्या नोवेनांत मागुया. आमेन.